नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळे विषय आमी आज हाताळटले. तातूंत भितर सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय जो आसा तो SCRTन पयली ते 8वी मेरेनचो सिलेबस कर्टेल करपाचो निर्णय घेतला. कसो जालो हो निर्णय, ताजे बारकावी कितें, हे सगळे गजाली आमचे कडेन डिस्कस करपा खातीर आज SCRTचे मुखेली नागराज होन्नेकरी आमचे बरोबर आसात. नागराज सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल सर, एक्सप्लेन द डिसिजन सो दॅट पेरेंट्सांक कळटलें थ्रेडबेर की डिसिजन एक्झॅक्टली कितें आनी तुमी कसो निर्णय घेतलो तो. थँक्यू. सांगपाचें म्हणजे गोवा बोर्डान तुमकां सगळ्याक खबर आसतलें फाटले काळान 30% रिडक्शन ड्यू टू दीस कोविड पॅन्डेमीक हे निर्णय घेतिल्ले आसा. तेका इवन MHA this our Ministry of Education from central government सुद्धा CBSEन केल्ले निर्णय घेतलो आणि सरकाराची तेजी पूर्ण सहमत आशिल्लो आणि ते केले नंतर नाव द नेक्स्ट इज स्टँडर्ड 1 to 8. ऍक्च्युअली आमचे बोर्ड एक्झाम नाही, आमचे सगळे आता स्कूल एक्झामिनेशन. इट इज कॉल्ड स्कूल बेस्ड सब्जेक्ट. बट तरी एक निर्दिष्ट तांकां टिचर्साक एक दिशा येवपा जाय आणि पालकाक सुद्धा कळपा जाय when we are undergoing with a different situation, so we need to modify something. So then the honorable CM also directed us, you can work on it. So आम्ही स्टार्ट केल्ले ते. पहिले आमकां चॅलेंज आशिल्लो ही कामां करून घेवपा जाय, कित्याक बोर्ड ऑफ स्टडीज गोवा बोर्डान सेट आसा. SCRTन आमकां करची पडली. सो वी डीड इट. सो टिचर्साचे ग्रुप करून 13 सब्जेक्टाचे आणि मागीर 8 क्लास 1st to 8th स्टँडर्ड हेंचे आमकां तयार करून एक सब्जेक्टाक एक 8 ते 9 टिचर्स आमी सिलेक्ट केले आणि तांकां प्रशिक्षण दिले, म्हणजे हाऊ टू थिंक अबाउट इट. सो केन्ना आमी विचार करता curtailment is not just cutting the syllabus. So here it is something like आता तुम्ही मुद्दाम सिलेबस पळयले जायत, 5वीचे कितें आमी शिकयता ते सुद्धा कंटिन्यू जाता 6th स्टँडर्डाक. केन्ना कितले पर्सेंट कट करपाचो. सपोज 6वीक आता ते ऑलरेडी आसा जाल्यार so then we can curtail at 5th standard. All these directions were given to the teachers. Accordingly the group हेणे हे केल्ले आसा आणि मागीर our teacher educators have gone through it. So with that, when we satisfied this and with the permission of the this has been made into a circular. एक गजाल सर मुद्दा विचारचे दिसता की ती म्हळ्यार ग्रामर आणि स्किल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 5th स्टँडर्ड कर्टेलमेंट ना म्हळ्यार कित्या खातीर. रायट. हेजे हातून एक लक्षात दवरपा जाय. See, in English there are lessons. Lessons can be curtailed, but the grammar should be taught. Yeah. म्हणजे कशें आसता, this is a spoken language. ग्रामर अर्दकुटी शिकून कोता येना. हाय, ग्रामर नासतना सब्जेक्ट जावचो ना. तशीच लँग्वेज हातून स्किल म्हटले नंतर स्पीकिंग, रिडिंग आणि रायटिंग हेजे बद्दल लक्ष दिवचोच पडटलो. लेसन तरी कर्टेल जाल्यार so that skill should not be compromised. तशीच हे माध्यमांतल्यान हांव सगळे टिचर्साक एक सांगचे अशें दिसता, मॅथमॅटिक्स, सायन्स आणि लँग्वेज when you are looking at, don't look at the chapters. तुम्ही एक लेसन सोडल्यार सुद्धा उपकारता, but ultimately what is to be taught, it has to be covered. आज NCERT आणि SCRT सुद्धा तेका हे मान्यता दिलेले आसा, लर्निंग आउटकम म्हणटा. this year it is a special year. We are not supposed to go chapter wise, we can go for learning outcome. इतले शिकपा जाय. आता फॉर एक्झाम्पल भुरग्याक इतले गणित अशें समजा तुम्ही 4थीचे भुरग्याक इतले एडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे येवकूच जाय आणि तेजे खातीर तुम्ही इतले लेसन सुद्धा करून तांकां येना जाल्यार ते उपयोग ना. सो देन यू कॅन लीव सम ऑफ द पोर्शन बट फोकस ऑन दिस आणि गिव्ह सम अल्टरनेटिव्ह मेथड्स so that the learning is continuously carried out.
सो बेसिकली नागराज सर ह्या वर्साचो जो फोकस आसा दॅट इज प्रायमरीली ऑन लर्निंग आउटकम्स रादर देन कंप्लिटींग द पोर्शन. सो लर्निंग आउटकम्स जर सुद्दां जरी आमी ह्या वर्सा अचीव केले देन इट वूड बी अ ग्रेट अचिव्हमेंट. दॅट इज 100%. या एक गजाल मुद्दम विचारता की या गो हेड. नाही, इवन NCERT इज ऑल्सो द डायरेक्शन विच इज गिवन. म्हटल्यार इवन दिस अल्टरनेटिव्ह अकॅडमिक कॅलेंडर विच इज प्रिपेर्ड सुरुवातीक आता जून जुलै सुद्धा इट इज बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम, नॉट बेस्ड ऑन द टॉपिक. तेजेर थोडे पेरेंट्साक बी कन्फ्यूज आसतले, म्हटल्यार तांकां शिकोवपूच ना म्हणटले. सो इट इज नॉट लायक दॅट. So ultimately what is required is the child continuous learning should take place, and for that every one of us we have to make an effort. Before I let you go sir, एक मुद्दा विचारचें दिसता, how difficult was this process? कारण म्हाका दिसता कोणूच ह्या प्रोसेसांतल्यान हाजे पयलीं गेलो ना की कर्टेल करप आनी कितले कर्टेल करप, कितले कठीण आशिल्लो प्रोसेस हो? Actually it is a challenge. Say nothing is impossible. And we are fully confident on our teachers. See, any difficulty comes, they come, forward, and you will be surprised. This is voluntarily the teachers have come forward, and the head of the institutions have, given their names. Okay, these teachers are good in this process. You can take their names. So, आता online जाल्ले कारण म्हाका सांगचे अशें दिसता. Not a single program has backed out by the teacher. So that is a good thing. So everybody is on the same. Ultimately, the children should get the benefit. Tumka फाटी लक्षांत आयल्या जायत. So on the request of the Honorable CM only, so टीचर्सा खातीर आमी ऑनलायन कितें तरी करपा जाय म्हण सांगले नंतर SCERT फुडाकार घेतले. अध्ययन फाउंडेशनाचे हेल्प घेवन आनी द डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे कंटिन्युअस सपोर्ट हातून आमी हे कार्यक्रम केल्ले कारण 11,000 टीचराक ट्रेनिंग दिल्ले 4 दिसाचे प्रोग्राम. And it was a massive training program, which has taken place. And because of that, now it has helped so much. म्हटल्यार आता teachers very much confident. Even तुम्ही खंयचो टीचराक सांगल्यार तुम्ही ऑनलायन करता की म्हणून सांगल्यार येस म्हणटा. Because even the teachers who are on the verge of the retirement, they have learned this technique because it is the need of the hour. हो जो प्रोसेस आशिल्लो आनी तोय बी टिचर्सांक ऑनलायन ट्रेनिंग दिवपाचो, तुमच्या SCERTन हातूंत भितर सगळ्यांत मोठो वांटो उखल्ला. कितलो चॅलेंजींग आशिल्लो आनी टिचर्सांक टू एडॅप्ट टू दीट कितलो टायम लागलो? Actually, I mean, this process has taken place, around 1 month. We can say July, August, September, 2 महिने सांगपाक हरकत ना. कित्याक पयलें म्हणजे आयडेंटिफाय करपाचें आशिल्लो टिचर्साक आनी वेगळे वेगळे सब्जेक्टाचे दे आर कॉल्ड एक्सपर्ट अँड दे नो द सब्जेक्ट वेल. मागीर एक एकदां कशें जाता ते आय टीच वन पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बट आय एम नॉट टीचिंग इन दॅट पर्टिक्युलर क्लास. So they should have that wide vision also to think how it is connected. So पहिले आमचे ही faculties आसा Dr. Pradhan. So he has given the training first how you can think in this direction, and there तेंचे कडेन सॅम्पल घेवन मागीर तेंचे कडेन ही सगळे प्रक्रिया अशे हे पद्धतीन करचे पडटले. कित्याक अल्टिमेटली पेरेंट्स शुड नो I can able to understand. आम्ही कितें दिले आनी तांकां अंडरस्टँडूच जावना जाल्यार मागीर तेजो उपयोग ना. It is a process. It is a challenge. Almost 6 months down the line, आज जेन्ना तुम्ही हो ऑनलायनाच्या प्रयोगा कडेन पळयतात, अजूनही खुबश्या भुरग्यांक इंटरनेट कनेक्शनाचो प्रॉब्लेम जाता, बँडविड्थ सारकी मेळना. सक्सेस रेट तुम्ही कसो मेजर करतात आतां मेरेनचो? I can say one thing. ओवरऑल घेतले जायत न्ही, इट इज अ डिफरंट व्ह्यूज आसतले. बट देर इज अ कंटिन्युअस लर्निंग विच इज हॅपनिंग इन द स्टेट राईट फ्रॉम स्टँडर्ड फर्स्ट टू 12th स्टँडर्ड. तुम्ही खंयचो स्कुलान वचून आता भुरगे शिकता की ना म्हण सांगल्यार आमचे भुरगे शिकत ना म्हण सांगून तुमकां खंयच एक स्कूल सुद्दां मेळपाना. पहिले म्हणजे आमी 1 to 4 एक प्रयोग केल्लो. सो दॅट वॉज अ व्हेरी गुड इफेक्टिव्ह प्रयोग. म्हटल्यार तांकां ऑनलायन हातून भर न दिनासतना तांकां वर्कशीट हातून
तुम्ही अजूनही मुद्दाम SART आणि डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनच्या वेबसायटीन पळयले जायत तो 1 म्हयनोचो आम्ही वर्कशीट तयार केलो. दिस इज ऑल्सो डन बाय द टीचर. See, when we say we, because we take the lead, so then ultimately the teachers will prepare and then it is scrutinized, seen and everything. आणि हे केल्यानंतर मागीर एक हॅबिट जालो तांकां. सो छंद म्हणटा न्ही ते. So earlier it was like they were communicating in a different way. आता they are communicating with the students for 1 to 4, they all with worksheets. म्हटल्यार प्रत्येक लेसनाचे कन्वर्ट इंटू वर्कशीट. तेज्या हातून भुरग्याक इन्स्ट्रक्शन आसतले, पेरंट्साक इन्स्ट्रक्शन आसतले, तेज्या हातून ते करून परतून धाडटा. So this is how it is going on in 1 to 4. As far as 5th to 8th is concerned, 9 to 12th there is no problem because exclusively they are doing it from online. And student bhi खूप help केल्ले आसा तेज्या हातून, especially for different subject lessons and all. Apart from this, every teacher has taken so much of pains so that every school has got the e-content fully. This is for higher classes. And lower classes, there are different methods has been used. And फाटी आमी एक 1.5 महिने पहिले the detailed guidelines तांकां धाडलेलो. म्हटल्यार how you can continue with your continuous learning plan. Because it is not that online is the only this. तुम्ही मुद्दाम काणकोण आणि ते सायडी भागातले ते टीचर्साक हेडमास्टराक मुद्दाम वचून तुम्ही इंटरव्यू घेतल्यार सुद्धा सांगतले सक्सेस स्टोरी. So they have traveled different places आणि भुरग्याक टेम्पलान आपोवन हाडून तांकां नोट्स दिवन व्हॉट्सएपान तांकां ही PDF दिवन अशी तेंचे कडेन संवाद केल्लेले आसा. And it is going on. But this situation is such whereas we cannot expect 100%, but definitely 90% success is there. And with that there is no fear of that our children are not learning तशे जाल्लेले ना. बट आता प्रत्येकाने आपापण्याचे एक देण म्हणून this is an extraordinary situation whereas we have to give our best, then only we can reach, then only we can come out of it collectively. Absolutely sir, thanks a lot for joining with us. कारण म्हाका दिसता 30% जेन्ना सिलेबस कमी केलो पेरेंट्सांच्या मनात खूपशे प्रश्न आसतले, तुम्ही आयले सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दिल्यो. थँक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग विथ अस. हांव आतां तुमच्यान मुखार वता जी सकाळी जी न्यूज आमी ब्रेक केल्ली ती म्हळ्यार पर्वरीच्या ATM थेफ्टा भितर आतां कळ्ळां की एनकाउंटरा भितर एकटो गंभीर जखमी जाला ताणें पुलिसेचेर फायरिंग केली. ते हांगच्यान दिल्ली गेले. दिल्ली वचून तांची ते खंयच्यान इट्स अ इंटरस्टेट गँग. इट इज नॉट सम स्मॉल दोग तीग जाण कोण तरी लोकलांनी कितें केलां अशें ना. इट्स अन इंटरस्टेट गँग. आणि गोंयची क्रायम ब्रांच, नॉर्थ गोवा पुलीस आणि दिल्ली पुलिसेचो स्पेशल सेल ह्या तिगांनी मिळून ही कारवाई केली. व्हॉट आर द डिटेल्स ऑफ दॅट एक्शन? व्हॉट आर द डिटेल्स ऑफ दॅट एनकाउंटर? फ्रॉम वेअर डिड दिस पीपल कम हियर? We'll come to know now. Our senior crime reporter Mukesh Kumar is there with us. So Mukesh, please tell us what are the details. I think since morning we are tracking the story. You are also getting more information by every passing hour. So what are the details here? How did this encounter happen? How did Goa police reach Delhi? And what is the latest on that? Yes, Pramod, the day this incident was reported, joint team of crime branch and North Goa police were formed, and after the investigation it was found that Bangladeshi habitual offenders are involved in this case. But till then police could identify and track them. They had escaped from Goa, and after electronic surveillance it was found that they are located in Delhi. So before Goa police could reach Delhi, they could have escaped again. That's why Goa police requested Delhi special cell, and on that request Delhi special cell yesterday evening arrested 2 accused, Safiqul and Safiq Sheikh, from the international airport when they were trying to escape from Delhi also. And on the basis of information shared by or disclosed by Safiqul and Safiq, main prime accused is this Rustam, who was located in the Karkaduma, which is in the east of the Delhi. So he was located in the midnight by the special cell, and when a special cell tried to apprehend him, he opened fire. And this crossfire encounter, we can say,
he was critically injured. We have learned that in both of his legs, bullet shots are there. So he has been now admitted in the hospital and he is undergoing treatment. One team of crime branch is already in Delhi, and one team is also going. I think he has left for Delhi also to bring back those two accused as of now. So these are the details, but according to Parwari police, these accused are involved in many other such cases with the similar modus operandi, and they used to steal 20-25 lakh rupees in a go, and they used to hide somewhere in the West Bengal, and again they used to be quiet for 6-7 months till the money was over. So this is the modus operandi, and they are habitual offenders. So more cases are also there, but I'm hopeful that our team, crime branch team and Parwari police team, will get at least custody of 2 accused very soon. Pramod. Tell me, Mukesh, which is very interesting. Number one, their roots are in Bangladesh. Second, it is an interstate gang. And third, we are saying that they used to do this kind of things everywhere in the country, but they got caught when they did the similar kind of a theft in Goa. So the credit goes to Goa police for sure, right? Definitely, meticulous work done by the joint team of crime branch and cyber cell and Parwari police. They have worked day and night in this case, and those are professionals, you can say. It was very difficult to track them down, and it not only they were tracked in the Delhi. Again, very wisely, Goa police contacted Delhi police, and on that information, all 3 accused have been caught. So definitely, Goa police has done a very good job. Pramod. Mukesh, what do we know about them? We know their route. We know where they were operating. Why did this encounter take place? Encounter took place because this Rustam, who has been shot by the police, is the habitual offender, and he was having gun, he was having live cartridge. So when a special cell tried to apprehend him, he was going on his bike, and when police asked to stop him, he opened fire. So in this cross encounter, we can say that in self-defense, Delhi police has opened fire, and in this course, this encounter has happened. But yeah, this is for sure that he's habitual offender. He is wanted in many other cases in different states, even in South India, North India, in Central India part. So they are committing this theft for last 4 or 5 years. But problem was that he just steal the money used. If once he was caught, one accused who got well, and then he disappeared. He hid somewhere in the West Bengal, in the remote place where it was very difficult to track them down. So this time, on the right time, Goa police tracked them down and they could be arrested. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. लोकांक सांगता जशी अनेक इन्फॉर्मेशन मेळटली या गजालीतली आम्ही तुमचे मारे हाडत रावतले. बट दिस इज वॉट वी नो एज ऑफ नाव. आम्ही सकाळी ही स्टोरी ब्रेक केल्ली या एन्काउंटराची. आता मेरेन जी माहिती मेळ्ळ्या ती तुमकां दिल्या. आज रातीन आमच्या प्रायम टाइम बुलेटिनात कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आम्ही तुमचे मारे हाडटले. आता पुलिसी मिडियाक आनीक चड इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकतात. सगळे घेऊन रातच्या बुलेटिनाक आम्ही तुमचे मारे येतले. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाव. खंयच वचनाकात. 1 मिनिटा भितर परत येता. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. हांगच्यान मुखार आता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आमकां जॉइन जाला. लौकिक, कितें आहा हाची अपडेट? पणजेंत काय व्हडली तशी अपडेट ना. एकूच गजाल सांगपाक सोदतलो. एज्युकेशनाचे विशय घेतलेलो सिलेबसाचो तेजे हितूंतल्यान की आमकां सीएम मेळ्ळो, सीएम कमेंट घेवपाक मेळ्ळो तेन्ना आमी विचारलें की 2 ऑक्टोबरा उपरांत तुमी कन्सल्टेशन प्रोसेस करपाचें आसलें रिओपनिंग ऑफ स्कुलाचेर. तेजेर करपाक कन्सल्टेशन प्रोसेस सगळो कंप्लीट जाला आनी तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान फायल आपल्याक धाडल्या. आपूण तेजेर फायल स्टडी करून मागीर तेजे निर्णय घेतलो. पण अजून आज तरी तेजो अजून पर्यंत तरी तेजो कांय कॉल घेतलेलो ना तेंच्यांनी. आज तरी तेजो सांज पर्यंत तरी निर्णय येयल्लो ना रिओपनिंग ऑफ स्कुलाचेर कशें कितें आसतलें तें. दुसरें पळोवन कोविडाचें सांगतलें जाल्यार केसीस, एक्टीव केसीस कमी जायता एकदम.
ते 10 दिसांनी रिकवरी जातात त्यांचे रिकवरी रेट बरो आहा 91.16% रिकवरी रेट आहा पॉझिटिव्ह केसेस सापडपाचे कमी जाला ते टेस्टिंगू कमी 2,500 पर्यंत टेस्टिंग जाता ते आता टेस्टिंग 1200 1500 ते मदीं आनी 700 750 सुद्धा टेस्टिंग कमी जाल्ले पण त्याचो रिकवरी रेट त्या 91.16% दाखयता टेस्टिंग कमी जाला तेजेरू आमी गव्हर्नमेंटाक विचारले की टेस्टिंग कमी कित्याक जाता सो आमी सगळे प्रिकॉशन्स घेता म्हणटा तेन्ना लोकांक सगळे म्हणजे कोण येयलो जाल्यार ताका टेस्टिंगा शिवाय परत धाडना म्हणजे अशें ना की कोण तर टेस्टिंगाक गेला आनी ताका रिटर्न धाडला म्हणून टेस्टिंग रेट देंवला अशें कांय ना कोण जो येता सेंटराचेर बी सगळ्यांची टेस्टिंग जाता सो तितले कांय सिम्टम्स आशिल्ले लोक आसचे ना लोकांक सिम्टम आशिल्ले म्हणून टेस्टिंगाक कोण म्हणजे तितल्यो टेस्टी जायना असो येयलो तिसरे एक प्रमोद सांगपाची फाल्यां एक PPP स्टियरिंग कमिटीची मिटींग आहा लास्ट टायम एक जाली ती वेगळे बारीक बारीक प्रोजेक्ट जाल्ली फाल्यांची मिटींग आहा ती मोठ्या हेजे खातीर दवरल्या की IDC जो कोल ब्लॉक अलॉट जाला युनियन गव्हर्नमेंटा कडल्यान जो कोल ब्लॉक इंडस्ट्रीच्या थ्रू IDCच्या थ्रू डेव्हलप करप आसता पॉवर जनरेशन स्टॅटीक पॉवर आनी ताका बाकीचे आसता त्यो कॉन्ट्रॅक्टर आसता तो पॉवर आपूण जनरेट करून भायर विकून ते एक कॉन्ट्रॅक्ट एक हें आसता ताका सिस्टम आसता ते वर्कआउट करपाची तितून स्टेटीक खूब फायदो आसता तितूंतल्यान आनी प्रत्येक स्टेटीक एक कोल ब्लॉक दिल्ले गोंयांत पयलीं जालो तो छत्तीसगड मागीर तो विथड्रॉ केलो खूब वर्सां तो उरलो तसो मागीर तो विथड्रॉ केलो ऑल इंडिया लेवल आतां दिलो तो मध्य प्रदेशान थंय डोंगरीताल 2 म्हणून कोल ब्लॉक सो तेजेर PPPची मिटींग दवरल्या PPPची मिटींग इतल्या RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हे करपा खातीर डिस्कस करपा खातीर आनी मार्केट स्टडी तेजे उपरांत मायंड डेव्हलपर आनी ऑपरेटर MDO म्हणटा ताका ते सिलेक्शना खातीर ही फाल्यां CMची मिटींग जातली या थँक्स अ लॉट लौकीक हांव साश्टीक वता सावयो आसा आमचे बरोबर सावयो कितें आसा साश्टीचे अपडेट आयज सर कोविड हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थंयसर 65 पेशंट्स पॉझिटिव्ह ट्रिटमेंट घेतात सर तशेंच काल आमकां 35 केसीस मेळ्ळ्यो सालसेंतीन जाल्यार आयज सर 76 केसीस मेळ्ळ्या ताचे डिटेल तुका हांव सांगता विलेज वायज आकेंबायस 1 केस बेनावली सर 7 केसी मेळ्ळ्या चंद्रवाड चांदोर 3 केसी कोलवा 7 केसी कुर्तोरी 3 केसी दवर्ली 4 केसी फातोड्डा सर 13 केसी गवड हाऊसिंग बोर्डान 1 केस लोतोली 2 केस माजोड्डा 1 केस मारगांव सर 15 केसी नावेली 2 केसी नुवे सर 2 केसी राया 3 केसी रुमडामोळ 2 केसी आनी सेरावली 1 केस जाल्यार वेर्ना सर 8 केसी मेळ्ळ्यात तर तशेंच आयज एक बरी हें जालां म्हळ्यार ती सर आमच्या ऑस्पिसियो हॉस्पिटल जे ओल्ड हॉस्पिटल आसा थिंगा सर तेणी आयज पोस्ट कोविड OPD सेंटर ओपन केला सो जे पेशंट बरे जावन घरा वेतात तांचो एक हें आसलो डिमांड की तांकां आफ्टर पोस्ट कोविड तांकां ट्रिटमेंटाची गरज जाली तर आतां दीस OPD सर वील ऑपरेट ओनली ऑन थर्सडे and it will open in the evening at 2 o'clock and it will go on. तशेंच सर आयज मडगांव सर काँग्रेसमॅनांनी BJPचे मडगांव जे ऑफिस आहा सावथ गोवाचे थंय ताणें प्रोटेस्ट केलो सर आनी तेणी एफिजी ऑफ आमचो एक्स फातोड्डा MLA आनी जनरल सेक्रेटरी ऑफ BJP दामू नायकाची एफिजी बर्न केली कित्याक ताणें सिमेनाक बेबे म्हणलें तर ही जाली सालसेताची अपडेट थँक्स लॉट सावयो हांव थंयच्यान बार्देजा वता श्याम सुंदर फट्टे आसा श्याम व्हेरी क्विकली कितें अपडेट बार्देजाची प्रमोद पयली कोविडाची अपडेट घेवया आयज म्हापश्यान 7 केसी आसात कोलवाळे PSCच्या भितर 9 केसी आहात शिवोले PSCच्या भितर 9 केसी आहा ऑल्डोण्यान आयज केसी मेळोंक ना मागीर कांदोलीच्या हितून आयज 17 केसी आहा आनी पोरवोरचे रिपोर्ट मेळोंक ना काल 24 केसी आसले भितर म्हापश्या अर्बन हेल्थ सेंटर भितर गणेशपुरी 1 आहा पेड्यान 2 केसी आहा करासवाड्यात 4 केसी आहा मागीर कोलवाळच्या भितर नादोडा 1 आसा थिवेन 3 केसी आहा चिरसय 2 आसात कोलवाळे 2 आसात आनी ऑस्नोडा 1 आसा शिवोली BSCच्या भितर शिवोलेन 3 केसी आहा ओशाला 2 आसात पर्रा 1 आस्कावा 2 आनी अंजुना 1 मागीर कांदोली PSCच्या भितर सालिगांव सांगोळडा वाठारान 7 केसी आहा आनी कांदोली आनी कलांगूटच्या त्या एरियेक 10 केसी जाल्यात आनी हल्डोण्यान 0 आसा पोरवोरचे रिपोर्ट मेळोंक ना हे कोविडाचे जाले दुसरे आयज एक नॅशनल हायवेचो एक इशू म्हणजे गेले खूब दीस जाले
लोकांचे जे वयतूनसून करासवाड्या आणि म्हापशा तारीकडे याच्यामध्ये हायवेचे काम केला पळय ते मदीं कामर खजानांचे लोकांक येतलो जाल्यार म्हापशान येतलो जाल्यार जावं इवन जर नॉर्थ गोवाचो इश्यू जर धरलो जाल्यार पेडणे जावं बिचोले साखळे सत्तरी ते जावं सिंधुदुर्गांचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचे कोण येता एम्ब्युलन्स येतले बीन जाल्यार तांकां करासवाड्यासून डायरेक्ट म्हापशा तारी कडेन येवन टर्न मारून मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयचे पडटले. मागीर एके सायडीनसून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा, दुसरे सायडीनसून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, ITI आसा आणि स्कुलां आहात. म्हणजे लोकांक सारखे ते प्रॉब्लेम जातलो की 3-4 किलोमीटर डिस्टन्स येवं जालें. लास्ट टायम म्हापसाचो MLA जोसुवान आणि हॉल्डोनचे MLA ग्लेन टिकलो यांच्यानी बीन आवाज उठयलो. थंय वचून कॉन्ट्रॅक्टराक बीन आपोवन PWDचे हांकां बीन आपोवन हें केलें, पूण ते कांयच जालें ना. आयज CMाचो OSD येयल्लो आणि MLA ग्लेन टिकलो, मागीर चेअरपर्सन, कावन्सिलर, मागीर आणि बाकीच्या सगळ्या पक्षाचे आनी लोकल पेड्यांचे आनी कामर खजानांचे लोक सुमार 200-250 लोक जमलो थंयसर आणि तेंच्यांनी हे केलें. जर आमकां थंयसर जर हेवटेनसून तेवटेन वचपाक जर हे दिना, कितें एसआय जर सोडिना जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातलो. आनी तेंच्यांनी सगळे डिटेलान सांगलें तितून बी. मागीर तेणी OSD दिलीप पाद्या हो आसलो CMाचो OSD, तेणें मागीर सांगलें आपूण जें कितें आसा तें CMाक बीन सांगून मागीर कितें प्रॉब्लेम कितें आहा तो सोडोवपाचो प्रयत्न करता. ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव वास्को वता, विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें वास्कोचे अपडेट? सर ऐकून येता न्ही? या गो अहेड. सर वास्कोन सद्याक कोविडाची परिस्थिती सारखी कंट्रोलान आसा. वी आर वेल बिलो दी 200 मार्क. सद्याक एक्टिव्ह केसीस सुमार 400 आसा. वास्कोनी भरपूर केसी कमी जाल्या आनी म्हाका सांगपाक एक खुशी भोगता की इट वॉज व्हेरी सरप्रायझींग जेन्ना हांव एक मनशा कडेन उलयलो आनी आयकूंक आयलें की एक टायमाचेर जे MPT कोवीड सेंटर जे लोक फूल आसताले, लोकांचे बोवाळ आसतालो की जेवण टायमार मेळना, तें खंय सर अशें आयकूंक येता की सोमारा, मंगळार आनी बुधवार 3 दीस खंय तातूंत भितर एकूय पेशंट नाशिल्लो. डॉक्टर आनी स्टाफ वर आयडल आनी तांकां मागीर काल म्हाका दिसता थोडे कितें लोक आतां एंट्री मारल्या, पूण येदें व्हडलें हॉस्पिटल फॉर 3 days वॉज विदाउट ए पेशंट इज व्हेरी गुड न्यूज फ्रॉम वास्को. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर सद्याक जे आतां आमी आयकूंक येता की हे गृह आधार जावं ह्यो ज्यो स्किमी आसा ताका लागून खंय तरी मामलेदाराच्या ऑफिसान एक बरी मोठी रस जाता. म्हणजे सुमार 100-200 लोक एका टायमाचेर थंय येता, खंय रिन्युअला खातीर जावं इन्कम सर्टिफिकेटा खातीर, रेजिडेंस सर्टिफिकेटा खातीर. अशें एक हांगा वास्कोन एक बोवाळ जाला की आयदर कावंटर हांगा वाडोवचे, कित्याक इतले लोक जरी गर्दी जायत जाल्यार हांगा एखादी हे केसी वाडूंक शकता. देर इज नो सोशल डिस्टन्सिंग, खंय तरी कावंटर वाडोवचो असो डिमांड चालू आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती हाजे पयलीं एक 7 म्हयन्या पयलीं वास्को कुळे एक ट्रेन चलताली आनी ती ट्रेन जायते लोकांक कुळे, सावड्डे वेगळ्या वेगळ्या जाग्या वयल्यान वास्को लोकांक हांगा येवपा खातीर बरी मदत करताली. पूण खंय तरी हे पॅन्डेमिका खातीर हें बंद केल्लें आसा आनी ज्या टायमाचेर आतां सद्याक डबल ट्रॅकिंग चालू आसा, पूण ही जी लोकल ट्रेन आसा इज द बेस्ट वे ऑफ म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन. तातूंत सवाय आसा लोकांक आनी ओव्हर क्रावडींग जायना, सोशल डिस्टन्सिंग करूंक मेळटा. सो हाका लागून ही ट्रेन गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन चालू करची अशी वास्कोन मागणी चालू आसा. ही वास्कोची अपडेट आसा. थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका समअप करपाक सुद्दां टायम उरिल्लो ना. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.